Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Why Savanchi agreed before the Prahlad Joshi for amicable settlement? कन्नडिगा एक्शन कमिटीचो चेअरमॅनान जो स्टेटमेंट काढला, जो डिबेटीन उलयला, तातूंत अशें दिसता की ह्या सरकारान पूर्णपणान एक इंट्रा पार्टी नेगोसिएशनान म्हादय म्हणटा ती विकली, म्हादयचो सौदो केलो. म्हाका दिसता ह्या वर्साचो नरकासूर हो सरकार, ज्या सरकारान गोंयची जिवनदायिनी बरोबर सौदो केलो. वॉट वी नीड is not intra-party negotiation on this contentious issue. We need an inter-party consensus by taking everybody into confidence. I don't understand how this chief minister is always on the losing side of negotiation. गोंय सदां नेगोसिएशनाचे लुजींग सायडान कित्याक येता हें अजून मेरेन कळना. होच प्रल्हाद जोशी म्हणटा तो कोल मिनिस्टर आनी तो मायन्स मिनिस्टरूय. मायनींग सुरवात कित्याक जायना अजून मेरेन. सो हाजो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्यान आपले पर्सनल बेनिफिटा खातीर म्हादय विकली. हें काल एक्सपोज जाल्लें आहा आनी होच तो खरो नरकासूर ह्या वर्साचो. ह्या महामारी खातीर नरकासूर ह्या वर्सा ना, चड नरकासूर दिसना. हो व्हडलो नरकासूर गोंयकारांक आमी सोंसचो पडटा. तो नरकासूर आमी सारको एक परमनंटली घरा धाडटले हो आमी संकल्प करपाची गरज आहा.